भाषिणी राज्यम वर्कशॉप आय थिंक इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल. आम्ही विकसित भारत घडयतले जाल्यार विकसित गोंय घडयतले जशें प्रधानमंत्री आनी मुख्यमंत्री उलो मारला जाल्यार लास्ट मायल प्रमाणे आमी लोकां कडेन त्या हातून पावपाक जाय. AI मिशनाच्या अंडर भाषिणी कडेन आमी MOU मारिल्लो आनी कन्वर्सेशनल आमी जे तरेन आमी म्हणटा कोंकणी LLM, the large language model which needs to come in, which allows you to get any language you speaks into your local language. So ज्या तरेन आज वर्कशॉप आसा, it's for departments, it is for startups, it is for many people who are the department directors and other people, because at the end of the day we need to collaborate. आम्ही each part पळयलो जाल्यार लास्ट मनशा कडेन पावपाक आमी ट्राय केला थ्रू गव्हर्नन्स मॉडेल. महिलां खातीर आमी महिला डिजिटल सशक्तीकरण केलें. त्या महिला डिजिटल सशक्तीकरण माध्यमांतल्यान वी एन्श्योर्ड दॅट द लास्ट पर्सन द रुरल एरिया स्पेशली अंडरस्टँड्स हाव टू यूज अ स्मार्टफोन टू इन्क्रीज हर ओन कॅपेबिलिटीज. म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ती खंय विकू काय म्हणटा मार्केट प्लेसान गेली, शी नोज हाव टू यूज मार्केट प्लेस, शी कॅन सेल अ प्रोडक्ट, शी नोज टू यूज UPI, शी नोज टू यूज Google Pay, she needs to use all those things which are there, makes her life more easier and allows her to earn more money sitting at home also. सो महिला डिजिटल सशक्तीकरण तशें करता आसतना वेरियस गव्हर्मेंट इनिशिएटिव्स वी हॅव डन. आनी आज AI आयिल्ल्या खातीर भाषिणी बरोबर MOU करून आज वी वॉन्ट डिपार्टमेंट्स टू कम इन. ट्रान्सलेटर्स जेन्ना आमी मागतात जाल्यार आतां प्रिंटींग एंड स्टेशनरी खातें म्हजे कडेन आसा. ऑफिशियल लँग्वेजी कडल्यान आमी कोंकणी गॅजेट समज तयार करतले जाल्यार ऑफिशियल लँग्वेजी कडल्यान आमकां ट्रान्सलेटर्स जाय. ऑफिशियल लँग्वेज इज बीन ट्रायंग कपल ऑफ इयर्स नाव टू एम्पॅनल कोंकणी ट्रान्सलेटर्स, but for whatever reasons we are not getting Konkani translators who have been there adaptively wanting to do this. Now imagine the same process done by AI where translators are sadya na and to gap AI fill up karta, where English departmental notifications of what they want to give gets translated into Konkani and we are able to upload it. तुमकां एक सायकल दिता. सो इन ओवरऑल गव्हर्नन्स मॉडेल थ्रू चॅटबॉट थ्रू वॉट एवर एक शेतकरी भाव ताका एग्रीकल्चरा बाबतींत उलोवंक जाय, आमच्या नुस्तेकार भाव ताका फिशिंगाच्या बाबतींत कळपाक जाय, वेरियस स्किम्स ज्यो सरकाराच्यो आसा त्यो कश्यो पावंक जाय, त्यो समज कोणाक म्हायती मेळपाक जाय, दे कॅन टॉक इन देअर ओन लँग्वेज. सो तो इंग्लिशीन समज मागले कोंकणीन मेळटा, कोंकणींतल्यान जाय जाल्यार ही इज ऑलरेडी नोईंग वॉट टू डू, यू कॅन कन्वर्स इन कोंकणी. ताच्या खातीर कोंकणी LLM इज बींग अ पार्ट. आयचो वर्कशॉप will give a lot of more things of the enhanced capabilities how Bhashini can be used along with this particular state of part to increase the governance model as far as G2C, government to citizen or citizen to citizen services are concerned. So आयचो वर्कशॉप is very important. गोयच्या लास्ट मायलाक पावपाक प्रमाणे तातूंतल्यान आमचे capabilities using AI under AI mission that we have taken, which are various initiatives, out of which this is one of them. आणि स्किलिंग करतले स्टार्टअप्स कंपनीजांक VC वेंचर कॅपिटल सगळे आमी एक इकोसिस्टम जे तयार करता थ्रू गोवा AI मिशन. तातूंत आमची मायभास सांबाळून फुडें वचप हें खूब म्हत्वाचें. आनी मायभास सांबाळटले जाल्यार कोंकणी LLM येवपाची गरज आसा. कोंकणी LLM येतली जाल्यार भाषिणीचो MOU घेवन आमी फुडें वतात. आनी म्हाका दिसता बऱ्या तरेन आमच्या मुख्यमंत्र्याक घेवन वी हॅव टुडे गॉन अहेड विथ दीस which will allow the people of Goa to talk in their language and get things moving, which is a proud moment, which will be a proud moment for every Goan. We have asked our department along with the delegates of भाषिणी ताणें स्वता डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयलें की कितल्या बऱ्या तरेन इंग्लिशीन उलयल्ली गजाल कोंकणीन ट्रान्सलेट जाता. आनी जाता इतल्या बेगीन करून वा स्केल अप करून बेगीन करचो तांचे कडेन मागला, which will ease a lot of life and also make things better and a proud moment for every Goan. ते AI आसतना आपुणूय आनी आपली मायभासूय इन्क्लुझिव्ह आसा. मोबाईल ॲप गरज ना रे, कन्वर्सेशनल AI. सो यू आर एबल टू गेट दिस थिंग्स मुव्हिंग इन द अवेलेबल भाषिणी आणि AI तुमचे जे आसा ते करूंक मेळटलें. चॅटबॉट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.